मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फारिजेव जेजूशी आयले आनी ताका कोसाक लावंक तांणी विचारलें, कसल्याय कारणाक लागून घोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो. तर ओरोंबाक थावन रोचणारान तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सांडतलो आनी आपले पोतिणीक एकटवतलो आनी दोगांय एक जातोलीं. अशें तुमी वाचूंक ना? म्हणटच तीं आतां दोगांनूय पूण एकूच. देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं नये. तांणी ताका विचारलें, तर लग्न मोडण्याचें पत्र दिवन मोइजेसान बायलेक सोडूंक लायलां तें कितें? ताणें जाप दिली, तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याचे देखून मोइजेसान तुमच्या पोतिणींक सोडून दिवंक तुमकां रोजा दिली. पूण ओरोंबाक थावन अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपली पोतीण आपणाक अविस्वाशी जाल्या म्हूण न्हय, पूण दुसऱ्या कसल्याय कारणांक लागून तिका सोडून दीत आनी दुसरे कडेन लग्न जायत तो प्रोद्वार करता. शिसांनी ताका म्हणलें, बायले थंय घोवाची गोत अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें उतर मानून घेवंक सगळ्यांच्यान जायना. बगर हें देव देणें मेळ्ळां तांच्यानूच. आवयच्या कुसव्यान थावन हिजरे जल्मलोले आसात आनी मनशांनी केल्ले हिजरे आसात आनी सर्गींच्या राज्याक लागून आपणाकूच हिजरे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता तांणी हें मानून घेवचें. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.